मोगाचे बाबा भयणीनो, आज शुभवर्तमानान आमी जेवची प्रिस्ली प्रे ह्या देखाच्या मागण्याचो एक निमाणो भाग आयकला. ह्या भागात आमी कितें पळयता? जेजू आमचें चिंता, तुमचें आनी म्हजें चिंता. जेजून लांब मागणें केलें. हे मागण्यांक जेजू मागणी करता सगळे पासत, आमचे पासत, आमचे कुटुंब पासत कित्याक जायत आनी कसलें मागणें जाय तें. जसो बापा लागीं आनी ताज्याशी एकवट आसा तसोच आमचे मदें एकवट आसतलो म्हणून. आनी हो एकवट कसो जाता तर जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता, एकामेकाक सांबाळटा, एकामेकाचें चिंतन आसता, एकामेकाचें भक्षण दिता, तेन्ना हो एकवट आसतलो. जेजू शिश्यां पासून वागोना. तेन्ना मागलें, पूण जे शीस पसरतलेत आनी जेजू उतर परगोडटलेत, मागीर फुडले शीस आनी फुडले शीस आनी फुडले शीस उतर परगोडटलेत, ते सगळे पासत जेजू मागता. ताची एकच खुशी आसली, आमी सगळीं एकान मोगान रावंक. आमी पळयता संवसारांत एकवट ना, कित्याक तांचे मदें शांती ना. जेन्ना शांती नासता तेन्ना एकवट नासता, ताचे मदें मोग ना. सगळे लोक आपकुशीन रावंक चिंता. खास आमी जेन्ना आमी मागणी करता, आमी फकत आमचे पासून मागचें न्हय, पूण दुसऱ्या पासून मागूंक जाय. कित्याक अशे भाशेन आमी जेजू मागणें केलें तेच भाशेन आमी जावतले. खास आमी पळयता पयले वाचपाक पावलो जेजूचो शीस वयता संवसारांत, आखले संवसारांत वयता, जे जाग्यात वयता त्या कोस दूख सोंसूंक पडटा, पूण तो भियेनासतना उतर फरगोडटा आनी दुसऱ्या शीस करता आनी ताचे पासून मागता. खास आमी आजी आमच्या कुटुंबा पासून वागुया. आमी सगळ्यांनी 2 दिसा एकवटान रावंक, 2 दिसा मागणें करुया. फकत आमचे पासत दुसरे पासत अशें केलें. आमी जेजूचे मागणें केली, त्या मागणें आमी भाग घेतले, आमी सगळे संवसाराक उतर परगोडून पावतलेत आनी संवसारान शांती खुशालकाय हाडूंक आमी पावतलेत.